हांगा एक वास्को शहरान एक बोट लॉन्च जाल्ली आयज तेचे इनॉग्रेट जालें खरी बरी गजाल वास्कोन म्हाका खबर कशें आसलेले परिस्थितीन आयज सगळ्या भुरग्यांक दाखोवन दिले कित्याक कितें वास्कोन जावपाचें आसा खरी खुशाची गजाल आमच्या वास्कोन काय जालें कितें तरी येयलें स्टार्ट जालें आमदाराय देव बरें करूं म्हणटा आमच्या कावन्सिलराचें बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच प्रकल्प आनी वास्को शहरान येवपाचे तितून तुमी सगळ्यांनी हातभार लावचो इतलेंच सांगता आनी देव बरें करूं. आनी लास्ट टायम जेन्ना आमी गोवा सरा कडेन डिस्कशन करताले तेन्ना ताणें आमकां सांगिल्लें की मोर्मुगांवची कमिशन केल्ली बोट आसा ताजो एक रेप्लिका येयला आनी ताजो खंय तरी आमी इन्स्टॉल करपाक पळयता म्हणून. सो आय रिक्वेस्टेड सिन्स इट इज अ मोर्मुगांव नांवूच मोर्मुगांव आसा सो खंय तरी ती मोर्मुगांव तालुक्यांतूच जावपा जाय आनी आमकां वास्को हांगा जागो आशिल्ल्या कारणान ती हांगा तुमी कमिशन करची म्हणून तर सर इमिडिएटली एग्रीड आनी आमी CM सरा कडेन उलोवन ती हांगा कमिशन करपाचें हें केलें. फाटीं आमी ही बोट आयिल्ली तेन्ना थंय बी ही कमिशन जाल्लें. सो आमच्या सगळ्या खातीर एक प्रावड मोमेंट की आमच्या शहराचें म्हणजे तालुक्याचें नांव एका इंडियन नेवीच्या बोटीक पडटा. सो इट्स अ प्रावड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस आनी आज ती हांगा अशी सुंदर रितीन हांगा दवरल्या म्हाका दिसता सगळ्या मुरगांवकारां खातीर कित्याक सगळे मुरगांवकार अशे वतात दाबोलीचे लोक हांगा येतात वास्कोचे लोक सगळ्यांक एक बरें पळोवपाक मेळटलें आनी एक बरें एक वातावरण चेंज जावपा खातीर आनी आमचे भितर म्हणजे एक नॅशनल स्पिरीट येवपा खातीर एक पेट्रियोटिजम येवपा खातीर ही खूब फायद्याक पडटली. There's always a lot of love, don't worry. Navy and all the civilians always share a very nice bond. This bond is only growing stronger. Made by Mazgon Dock in Bombay, and we are so proud to give it to the port of Mormugao only, and therefore it was a desire for all of us also that it should stay in Vasco and not run away to Panjim. So we kept the boat here, and before anybody could realize, we fixed it here. So now I'm sure it will stay here and be well looked after because everybody in this little city of ours, Vasco, are very proud of the harbour we have, Mormugao, and I think there's a lot of memories go down with this boat. So thank you very much, and I think this is for all of you.